हां ही गाय माझी हांगासर पकडून हाडली ना पण मी बघली सकाळी उठून मी येईल त्यांना माग मेळ्ळो आनी खाल्लेली गावली तुमच्या आता कितले गोरवां आसा तुमची? माझी एकच गाय हाडली आनी आतां 2 म्हशी आसत 2 रेडकां आसत 4 नग आहा 4-5 नग म्हशींचो आहा. म्हणजे जेन्ना रातची येवंक ना तुमच्या वाड्यान ती? ना गाय रातची येवंक ना म्हशी येयल्यो आनी गाय येवंक ना. काय उलयता ती काय येवन काय तरी म्हाका सरकारान काय तरी म्हाका दिवचा आमची भरपाय काय तरी नाजाल्यार आमचो पोटच न्हता तेज्या वरसून आमी पोट भरचो तेन्ना काय तरी आमकां सरकारान दिवचा. पण तशें तुमी कितें एप्लिकेशन बीन अशें कोणाक केलां? आतां केलां फॉरेस्टाक केलां आनी डॉक्टरा कडेन आतां सांगपा सांगलो आतां. पण तेंच्यांनी तुमकां कितें सांगलां बीन अशें फॉरेस्टरान बी? हय काही तरी दितू असं म्हटलं. दिता म्हणून सांगलां हय तुमकां? हय आज दिवशी बी येयल्लो पणजे सांगलो तेणी सांगलां तुमकां कांय तरी भरपाय दिया. सत्तरीतल्या धनगर समाजाचे फुडारी म्हणटात गोळावलीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावची. सत्तरीच्या रानांनी रावपी हेर धनगर फामिलींचे खंय सरकारान बऱ्या जाग्याचेर तांच्या गोरवां सयत स्थलांतर करचें. हेचेर हेंचे जे बाकीचे भागांनी आमचे समाज लोक आयज जे भुईन लोक आसा किंवा असे रावतात तेंच्या खंय तरी बरें स्थलांतर तेंकां अधिकार प्राप्त जावचो ह्या खातीर मागणी करीत आसा. पूण आयज हे प्रकरण घडल्या नंतर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान हेचेर हे केला प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आनी तेंचे स्थलांतर करपाचो विशय बी तेंच्यांनी घेतला. बरी गजाल आसा आनी स्थलांतर करतना तेंचे वेवस्थीत स्थलांतर जावचें. त्याच बरोबर बाकीच्या जंगल प्रदेश भागान आमचे बाकीचे समाज बांधव आसा हेंचे पेक्षा आमच्या साठऱ्या भागान वाळपय मतदारसंघान साठऱ्या भागान जवळ जवळ 4-5 किलोमिटर अंतराचेर सामके घनराज जंगलांत आमचे धनगर समाजाची 5 घरां आसा तेंची सुद्दां अशीच परिस्थिती आसा. नाल्यार रेग्युलेशन नांवाचेर खंय तरी व्हरोन जर हे केलें आमच्या समाजाचे लोक जे आसा ते मनशां वांगडा गोरवांनी रावतात बोकडां रावता गोरवां रावता सो तेंची उपायना जावंक जायी. सो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी तेंची फुडें जी करपाचो तेंचो नियोजन आसा तशें तें जावपा जाय आनी त्या पद्दतीन आमी बाकीचो आमचो कितें लेखी मागणी आहा ती डिमांड सबमीट करतले. पूण सीएमान एक बरो डिसिजन घेतला आनी ते बेगींतल्यान बेगीन जावचें जेणे करून अशे जे प्रकार आसा ते जावचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.